मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत सतावपी समस्यांचो रेवाडो विधानसभेत बरोच गाजलो. जायत्या सुविधांचो उणाव आनी दुयेंतींक जावपी समस्या हाडली उक्ताडार. भलायकी मंत्री हाचेर घेतलो दखल, लोक पळयतात वाट. मिंगफॉल दांडेवाडो घरांत चोरी, दुबाविता कुंकळे पुलिसांनी केले अटक. जेएमएफसी न्यायालयान सुनायल्या 5 दिसांची पुलीस कोठडी. दिसपट्टे वाडल्यात चोरयेच्यो घडणुको. टेनंट व्हेरिफिकेशन करचे सक्तीन. पंच वांगड्याचे थळाव्या कडेन मागणे. म्हापशा हुतात्मा स्मारका कडेन पुराय कोयराची रास. गटारा लेगीत ना नितळ. घाणी गुट्टाणीचे साम्राज्य दिता म्हापशा सगळ्यांक येवकार. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हॉस्पिटलांत बऱ्यो सुविधा मेळपाक सरकार यत्न करीत आसा, पूण जायते फावट सुविधांचो उणाव आनी दुयेंतींक जावपी समस्या उक्ताडार येतात. तरी लेगीत गंभीरतायेन दखल घेवपाक जाय असो उणाव जाता. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत सतावपी समस्याचो आराखडो विधानसभेत चर्चेक आयलो. भलायकी मंत्री हाचेर दखल घेतलो काय ना हें मात वेळूच सांगतलो. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक साबार समस्यांनी रेवाडो घातला. शस्त्रक्रिया फुडें धुकलतात. दोतोरांचो उणाव, मुळाव्या सुविधांचो उणाव सतावपाक लागला. देखून दुयेंतींक गोमेकोत धाडले वतात, जाका लागून जीएमसीचेर भार पडटा. हो विशय घेवन विधानसभेत आलेक्सो रेजिनाल्डो लॉरेन्सोन खर टिका केली. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांका बेगोबेग कारवाय करपाक तांणी उलो मारलो. डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सिच्युएशन एस जाला. डॉक्टर्स आय डोंट नो ऑपरेशन जायनाय, ऑपरेशन्स पोस्टपोन जाताय आनी कितें जाताय. डॉक्टर्स सारके नाय. ते आयसीयू करता म्हणलो तुवें आयसीयू केलो ना थिंगा. Doctors are not there. I know there is shortage of doctors, but there are major issues as far as all these things are concerned. Is that South Goa District Hospital म्हणते सारखे it is one of the most hospital पडे हा ते इतले important हा. अख्खे people from Kankon, people from right up to Kepe, right up to Sange come there, and they are just shifted to GMC ते कळला तो सांग्यार सांगता आनी हे आमी इश्यू रेज करीत आहाय तो कितको निंगसान थिंग वयतलो. देर आर पोअर पीपल हू कम बारीक जे गरीब लोक आहाय दे कम ऑल द वे फ्रॉम सांगे. वाय दे शुड बी सेंड टू GMC फॉर नो रिजन. सो ऑल these referrals should stop. We have been raising these issues. Everybody right from the beginning has been saying about this referrals, because sir after Dr. Eddie has gone there, Dr. Eddie's retirement, there is no senior surgeon, senior physician. So there are other posts also that are vacant. Please do something. See that the district hospital जे लोक वयताय थिंगा आमगे सालसेतीतले जावं सावथांतले आख्खे सावथांतले, why they should be given step मादिली ट्रीटमेंट. For what reason? तेणी कित केलां हें करपाक म्हाका दिसता. Like I said that there is no ICU in GMC. There is no ICU in district hospital also proper sarke bore. Because sir, even that amche morgue also tenka ata, although it is not what it was some years back. There are new systems come in place. Try and see if other new systems can be put. That Mission Tobacco together as far as free Goa Mundai, I think vapes and all those things have increased. All these issues have to be handled. See how best we can do to handle this type of issues. गोवा 365 कडे नितीक्षा गावकर, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. म्हापशा हुतात्मा स्मारका कडेन पुराय कोयराची राशी पडल्यात. गटर लेगीत नितळ केल्ले ना. आता 15 ऑगस्टाच्या कार्यावळी पुरतेच नितळ जातले. उरिल्ल्या दिसांनी कितें पळयात. घाणी गुट्टाणीचे साम्राज्य दाखयता आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गावकर.
सध्या असा म्हापसा वाठारात तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता हुतात्मा स्मारकाच्या भायर हांव उबे आसा। तुम्ही हांगा पळोवपाक शकता हांगा बरीच घाण पातळिल्ली आसा, हांगाचे गटर क्लीन केल्लेले आसा। ह्या हुतात्मा स्मारकाच्या भायर ही सगळी जी घाण आसा ती हांगा सायडीक हांगा ओतिल्ली आसा। नगरपालिके कडेन मागणी आसा की जाता तितले बेगिना ही घाण हांगासरल्यान आयज काडपाची गरज आसा, बिकॉज आमचे जे स्वातंत्र्य दिन आसा तेन्ना हांगा सगळे जे लिडर्स आसा ते हांगा आर्गां ओंपपाक येतात आनी अशा ह्या हुतात्मा स्मारकान ही जी घाण आसा ही हांगा खंय तरी बरी दिसना। सो जाता तितले बेगिना संबंधीत यंत्रणेन कारवाय करून हांगाची घाण पातळिल्ली आसा ही नितळ करपाची गरज आसा। बिकॉज आयज आमी पळयतात की जेन्ना 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी तेन्नाच हांगा खंय तरी एक क्लीन केल्लें वता आनी त्याच्या उपरांत हांगा जी घाण आसता ती हांगा अशीच आसता। सो जाता तितले बेगिना ही जी घाण हांगा पातळिल्ली आसा ही नितळ करपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवाउपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। राज्यांत चोरयेच्या घडणुकांनी भर पडत आसा। बिंगफॉल दांडेवाडो घरात चोरी जाल्ल्या प्रकरणात दुबाविताक कुंकळे पोलिसांनी अटक केल्या। JMFC न्यायालयान 5 दिसांची पुलीस कोठडी दिल्या। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज कुंकळे पुलिसांनी 2 केसीस जो आसा हो सक्षम लायले कडेन आसा आनी ह्यो 2 केसी म्हणल्यार जी ओल्ड घर जी आसात ही चोरताले तितून भितर व्हॅल्युएबल आयटम जो आसा हे घेवन ते ना जाताले। कितलेशे CCTVचेर मेळ्ळे पूण एक्यूज म्हण ते धरपा मेळना आसले, पूण जे मिंगफॉल्ड दाणेवाडी हांगा इन्सिडेंट जालो तेजो एक्यूज जो आसा तेजो एक धरले कडेन आसा। आनी त्याच बरोबर जो दुर्ग हांगा जो अटॅक जाल्लो जो पंच मेंबर जॉर्सन फेर्नांडीस आसा या जॉर्सन गोम्स हेजेर जो अटॅक जाल्लो तो सुद्दां ओल्ड घर चोरपाच्या ह्या हितून तेय एक्युजाक सद्या कुंकळे पुलिसांनी धरले कडेन आसा। आनी आमी म्हणलें की कुंकळे पुलीस ह्या केसीचे इन्व्हेस्टिगेशन करून खंय तरी तोडगो काडटले आनी खरेंच 2 केसी तेणी डिटेक्ट केले कडेन आसात। आता बाकीची ज्यो कुंकळी जाले कडेन आसात ह्या केसीचे अजुनूय कांय मेळना, पूण जे मिंगफॉल्ड हांगा जे ओल्ड घर जे चोरले तेजे एक्यूज सद्याक धरले कडेन आसा आनी सद्याक तेका कोर्टाक प्रोड्यूस केला आनी तेका सद्याक 5 दिसाचो रिमांड दिले कडेन आसा। त्याच बरोबर जो दुर्ग हांगा इन्सिडेंट जालो जो जॉर्सन गोम्स जो आसा हो ह्या जेन्ना चोरता म्हूण कळ्ळें त्या टायमार लोकांनी बोवाळ मारतरीक हो जेन्ना धांवलो तेन्ना तेजेर हेल्मेट मारले आनी तेका इंजर्ड केलो आनी ताका हॉस्पिटलाक एडमीट जालो तो, पूण तेन्ना ते पळोवन गेले। पूण CCTVच्या आधाराचेर कुंकळे पुलिसांनी त्याय एक्युजाक जो आसा ताका धरलो आनी ताकाय बी JMFC कोर्टान 4 दिसांचो रिमांड दिले कडेन आसा। सद्याक पळोवया आतां कितें म्हणल्यार बाकीचे एक्यूज कशे धरता ते पळोवचे पडटले कुंकळे पुलीस। सद्याक डायगो ग्रासियस जो PI आसा आनी तेंची टीम जी आसा ही सद्याक ह्या चोरांच्या मागार आसा आनी कांय दिसांनी तेय चोर मेळटले अशें सद्याक PIन सांगले कडेन आसा। मजगती चिंचणी वाठारात चोरयेचे प्रमाण वाडत आशिल्ल्यान पंच वांगड्यांनी गंभीर हुस्को उक्तायलो। देखून टेनंट व्हेरिफिकेशन करचे तांणी थळाव्यांकडेन मागणी केल्या। कंटिन्यूस म्हणजे ते भाशेन मिंगफॉल्ड दांडेवाडा ह्या गांवांत जी गोर बॉन आय थिंक ते अटॅक करपाक लागले रॉबर्स। सो आनी मुगेली मिंगफॉल्ड दांडेवाडा लोकांक मुगेली शाबासकी दिता तांकां, कित्याक ती सारकी चतूर रावली। तेणी एक विजिलंट कशी रावन तेणी त्या चोरान नेप केलो आनी तो नेप करून तेणी आतां थ्रू CCTV फुटेज ताका मेळ्ळे आनी तेणी आतां पुलिसांक ताका पावयला। सो पुलिसांनी जात तितूंतल्यान तांकां पेट्रोलिंग आमी ऑलरेडी पंचायतान तांकां आमी कळीत केल्ले तुमी जात तितून पेट्रोलिंग कराय म्हूण, जात तितून तांकां लुकआउट कराय जावं दिसाचे जावं रातीचेय, कित्याक हे चोरी जाताय त्यो म्हाका सोदा देर इज लॉट ऑफ प्लॅनिंग इन डॅट। कित्याक आज तो जिथे कितको त्याक सोपोन पडटलें घर बंद आहा म्हणून त्या हुंच देर फोडपा जाय, ते हुंच देरांतल्यान भितर सरपा जाय, ते देर इज लॉट ऑफ प्लॅनिंग। सो हे एक दिसा भितर जायना। सो चड करून हांव लोकांको मागता
आज तो चोर येयलो तो तिका 20 दीस पयलीं त्या गांवांत रावलो तो भाड्यान आनी बरें जालें ते टेनंट व्हेरिफिकेशन केलो म्हूण आनी हांव चड करून आमगे चिंचोळी लोकांक मागता तुमी सगळ्यांनी टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें आमी अनाउन्समेंट दिताय जायते आमी ग्रुपांनी घाताय टेनंट व्हेरिफिकेशन करय म्हूण तुमी हे लायटली दोनाकाय फाल्यां टेनंट व्हेरिफिकेशन ना ती जो कोण ओनर आहा तो ट्रासा पडटलो आनी आमी काल आमले बॉडीन रेजोल्युशन घेयला आमी सगळे टेनंट व्हेरिफिकेशन आहा ती एक वाड्याची फायल आमगेले पंचायतान दवरपाक सगळे वॉर्ड मेंबर्स तितून इन्वॉल्व जातले कितू घर तेणी टेनंट दवरले तेजेर विलेजान जे दोताय तांकां टेनंट दोताय तेमकां मातशें विजिलंट रावपा जाय आनी चोवपा जाय ते कित कोताय ते रातचे खंय वयताय ते मुवमेंट चोवपा जाय आनी सांगपा जाय पुलिसी सांगपा जाय आनी नाल्यार पंचा सांगपा जाय अशें करून क्रायम जालें म्हणटकीर फायनली मागीर लोकल बॉडी इज टू बी ब्लेम समटायम्स पूण जेन्ना आमी टायम एंड अगेन अनाउन्समेंट दिता तुमी टेनंट व्हेरिफिकेशन कराय तेंगे इन्फॉर्मेशन घेयाय पुलिसी दियाय पंचायत इन्फॉर्म कराय तेजो थोडेशे लोक सुमार येता बाकी आपण कितें पडताय म्हणटा रावताय पूण अशें को इन्सिडंट जालो म्हणटा सगळो लोक उठवता आनी ब्लेम गेम जाता सो ब्लेम गेम जायना जावपाक आदीच फुडें एक मनशान आपणागेली जबाबदारी घेवची कुंकोली पुलीस स्टेशन तशें आमचे गव्हर्मेंटा लागीं मातशे मोबिलिटी व्हेकल्स आनी स्टाफ वाडोवचो जशें आमच्या वालिंदीन बाबान तशें सरपंचान म्हणा गरजेचें कित्याक हांगासून सगळे गोळे तीच टीम भायल्यान पेरिफरी बॉर्डरीकू तीच जाय पडटा सो एकमुखाक टीम वर्क इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू. गोयचो फामाद वास्कोचो दामोदर सप्ताह लोकांनी बरीच गर्दी केल्या. दामोदर भजनी सप्ताच्या समाप्ती विधीची सुरवात फाटल्या वर्साचो नाल्ल खारेवाडो दर्यादेगेर नार्वेकार कुटुंब विसर्जित करतात. भाविकांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतिल्लो. पळयात वास्कोचे कांय भक्तिमय खीण. भजनी सप्ताक सुरवात जाल्या आनी एक बरें वातावरण आज आमी हांगा सगळ्याक पळयता. वार्षिक पद्दती प्रमाणे भजन 12 सुरवात जाले आनी भावीक म्हणटा ते आतां येवपाक सुरवात जाल्या. म्हाका दिसता 1.5 दिसाचो भजनी सप्तक 7 दीस पर्यंत हे जाता आनी सगळे लोक गोंयभरचे सगळे लोक म्हणजे भक्ती भावान म्हणजे ते हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम आसूं सगळ्यांक तुमी पळयता की लायनीन आयिल्ले आसा. गोपाला रे प्यारे नंदलाला गोपाला गोपाला रे प्यारे नंदलाला गोपाला पंजाईच्या सोता तुला माझा वरदाना एक मुखान बोला बोला गुंगलूमध्ये गुजरातच्या तालावर गुजरातच्या तालावर गुजरातच्या तालावर घुंगराच्या तालावर दामोदर नाचे धम 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 ढोल वाजे धम 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 ढोल वाजे धक 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 वाजे ढोल वाजे ढोलाच्या तालावर दामोदर नाचे ढोलाच्या तालावर दामोदर नाचे ढोलाच्या तालावर दामोदर नाचे ढोलाच्या
गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गावकार आणि वैष्णवी साळगावकार. आता घेऊया एक लहानसा विसव. विसव आपला नियोकार पोया फुडल्यो खबरो. मुळगावच्या सरकारी स्कुलात पारंपारीक खेळाची कार्यावळ जाली. आदल्या खेळाविशीं विद्यार्थ्यांक जागृत करपाच्या आणि शारिरीक हालचालीक उर्बा दिवपाच्या हेतान हे आयोजन केल्ल्याचे स्कुलाच्या शिक्षकांनी सांगले. मुळगाव शिरोडवाडी सरकारी हायस्कुलान विद्यार्थ्यांमदी पारंपारीक खेळांक चालना दिवपाची कार्यावळ सुरू केल्या. मन सक्रिय दवरपी आणि भुरग्यांक डिजिटल व्यसन टाळपाक मजत करपी विसरिल्ल्या खेळाविशीं जागृताय करप हो ह्या यत्नाचो हेत आसा. पारंपारीक खेळ शारिरीक हालचालींक उर्बा दितात. हे कार्यावळीन पोरण्या खेळांचे पुनरुज्जीवन करपाचो आणि भारताचे सांस्कृतिक दायज सांबाळपाचो यत्न आसा. आमी आसले खेळ खेळोंक नासले कित्याक आतां सगळे फोन येयला न्हू, ते सगळे फोनाचेरूच आसता. आमी ते म्हाका पयलींचे खेळ खेळोन बरें दिसले, केन्ना हांव असले खेळ खेळोंक नासलो. आतां हांव घरा गेलो काय केन्नाय टायम मेळ्ळा जाल्यार ते खेळ खेळटा आनी म्हाका आवडटा ते खेळ. आमी एवरी इयर सगळ्या भुरग्यां खातीर खुबशे एक्टिविटीज क्रिएट करता, म्हणजे फुटबॉल, क्रिकेट तशें करता. पण ह्या वर्सा आमी कितें तरी नवीन कितें करचें ठरयलें आनी त्या खातीर आमी ह्या भुरग्यांक हे गांवगिरे खेळ खेळोवपाचें ठरयलें. आनी ह्या खातीर आमची मॅडम जी आसा हेड मिस्ट्रेस स्वाती आरोंदीकर हिचे आमकां फूल सपोर्ट आसलो. आमी इनिशिएटीव कित्याक घेतलो जाल्यार आमच्या भुरग्यांनी मोबायलान मातशें पयस करचें आनी तेंच्यांनी हे खेळ खेळचे. हे खेळ आमी ल्हानपणी खूब खेळ्ळी पण आयज आमी हे खेळ खंयच पळयना. सो हे खेळ भुरग्यांनी खेळचे आनी बाकीच्या स्कुलांनी ह्या भुरग्यांक खेळाची आवड लावची इतलेच हांव मागणी करता. हे खेळ घेवपाचें कारण म्हळ्यार आतां आमकां सगळेच भुरगे जे आसा ते मोबायलाचेर दिश्टी पडटा. सो तेका लागून आमचे तकले एक विचार आयलो आनी तो आमी मॅडमीच्या फुड्यान घातलो आनी मॅडमीन सांगलें आमकां होकार दिलो की हे प्रोग्राम तुमी अरेंज करा. सो तेका लागून आमी एक गेम अरेंज करपाचें थारायलें. आनी आमी गेमी घेतल्यो त्यो म्हटल्यार पयलींच्या काळात जेन्ना आमचे जाणटे जे आसले ते गेमी घेताले तेच्या अंडर आमी गेमी पळयल्ल्यो आनी ते आमी शिकलेले, तेच आमी भुरग्यां मेरेन पावोवपाचो यत्न केला. आमी गेमी घेतल्यो त्यो म्हळ्यार गट्ट्यांनी खेळले, गिली डंडा जेका आमी कोंकणीन कोयणेबार म्हणटा, तात्यांनी खेळ्ळे, हिरांनी, कट्ट्यांनी, अशे वेगळे वेगळे गेमी आमी आमच्या स्कुलान अरेंज केल्यो भुरग्यां कितें. आनी अशें दिसता की भुरगे हेच्यान फुडें गेमी खेळटले अशें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गावकार आणि मुजेब शेख. बिरेस्तारा वातावरण निवळ आसा. सकाळी कांय प्रमाणात उष्णताय आसतली. कांय वाठारांनी पावस पडटलो. वत पावसाचो खेळ चालूच उरतलो. ही हवामान पद्दत 6 ऑगस्ट मेरेन चालू उरपाची शक्यताय आसा. त्या उपरांत अदमास अनिश्चित आसा पूण हलको पावस पडटलो देखून वत पावसाचो खेळ चालूच उरतलो. शुक्रारा सकाळी नितळ मळब दिश्टी पडटले पूण सांज वेळार परतून मळबात खुपा दाटू येता. तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आणि 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. विखुरिल्ल्या पावसाची शक्यताय आसा. बिरेस्तारा नितळ मळबाची नोंद. थंड वारे घोळटले. शुक्रारा पडटलो पावस. शुक्रारचे तापमान 31 डिग्री सेल्सियस ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगास.